एक सिरीज वाड ह्या विशय वयर कोत्तेली. वाड आयज रात्री फाल्यां सकाळीं आमी भिरांतीचो फुडो करपा वयर उलयतले. कारण कित्याक तुका थावें जातलें की भिरांतीची भावना आमच्या जिवितांत ती केदींच सारकीच नपय जावची ना म्हूण. जेन्ना बायबल म्हणटा भिये नाका, हाची सोजमणूय भिरांत दिसची ना. ताची सोजमणूय जेन्ना भिरांत दिसतोस मुखार वचत राव, करूंक जें तूं चिंताय तुवें करूंक जाय तें. तूं भेकरो न्हय, तुका भिरांत दिसत तर. आमी भेकरे जाता जेन्ना आमी ते भिरांतीक पाल दिल्यार आनी तशें केल्यार आमी शेकी कोत्तात जें कितें दुस्मानाक जाय आमी केल्लें आनी देवाची आज्ञा मानिनात. भिरांत मुखार वचपाची उदरगत आडायता. कोण पूण हांगा आसा जाका अशें दिसता की जाणी भिरांत सोडल्या ती तुका तुवें कितें करपाचें आसलें तें करूंक आडायतात? पळया बरें तर भिरांतीचो फुडो करप हाचे विशीं वयर उलोवंक जाय. म्हाका एक व्हडली प्रकाशवणी जाली जेन्ना म्हाका शेकी गमोन आयलें की भिरांतीची भावना म्हज्यान ताब्यान दवरिना जमून. की वेगवेगळ्या वेळार जावं ती एक नवी परिस्थिती वो एक आगोट परिस्थिती वो एक परिस्थिती जी दिसो तुका जाबाब ना म्हूण की म्हाका भिरांत दिसपाची आसली. पूण भियोन आसतना म्हजें कितें करूं येतालें, म्हज्यान तरी पूण करूंक जातालें जें हांव सोत मानता देवाक जाय हांवें केल्लें. चोरी हांव कोटकोट्टालीं, घाम येतालीं, भियेल्लीं कशीं, कसले कुडीची दशा जी जावंक शकता भिरांती सवें. ह्या सुमारान आमी हेंवूय उलयतल्या परिस्थितीचो फुडो करप आनी स्थिती आमच्या जिवितान आमी फाटीं घडला ताचो फुडो करप हाचेर उलोवया. आमी मुखार घडोवन येतले ताचे बोलान फुडो करची खबर करुया. आमी हेंवूय खबर करुया कांय लोकां विशीं जी आमच्यान ताबो दवरूंक सोदतात, आमकां फटोवंक सोदतात. कोणाचो वाड केल्लो लोकांक बरें लागना, पूण एक वस्त जर तूं तुज्या जिवितान करिना तर, जर तूं शिकोना देंवचाराचो कसो फुडो करचो तर, जर आमी शिकोनात कशी उबी रावन परिस्थिती आनी स्थितीचो कसो फुडो करूंक जाय तो, जर तूं शिकोना की केन्नाय तुका लोकांचो फुडो करचो पडटलो, जाल्यार म्हज्यान तुका सांगूं येता की तुजें जिवीत निराशी जातलें आनी तूं केदींच करूंक पावचो ना जें कितें करच्याक तुका रोचलोलो. लोक म्हणटा म्हाका वाद करूंक बरें लागना, वाड करूंक म्हजें थांय घडोना. वय पूण हांव नकलो कोणाक पूण तें आवडलेलें, पूण म्हज्यान तुका सांगूं येता तें करूंक तुवें शिकोंक जाय आनी तुवें शिकोंक जाय तें सारकें करूंक. तर बाबा आयज रात्री मी तुज्या उतराक लागून दिनवासतान सोत मानता सगळ्यांक आदार मेळटलो म्हूण. म्हाका दिसता सगळ्यांकूच गरज ह्या उतराची. म्हाका धरून तर हांव सुरू करता, म्हाकाच प्रवचन दिवनी सगळ्यांक आयको दी. आबा तुका दोनया आमेन. सुटका 14. खरेंच कशी देवान म्हाका प्रवचन दिवंक आपयलां कित्याक म्हाका तें आयकोंक मेळटा आनी हांव सदांच लोकांक सांगता जर तुका तें आवडना हांव स्वताक प्रवचन दितली. इस्रायल लोकांनी देवा लागीं मागलें तांकां इजिप्टांतली भायर काडूंक. थंय ती गुलाम आसलीं. म्हाका खात्री आसा तांणी बरोच वेळ मागणें केलें म्हूण. देवान तांकां सुटका दिली, ताणें तांकां इजिप्टांतली भायर काडली. व्हडल्या अजापांनी ताणें तांकां इजिप्टांतली भायर काडली. देवान खरेंच दाखयली वेगवेगळी अजापां आनी निशान आनी मिलाग्री म्हणजे वस्तू ज्या उद्देशी ताचो भावात फातरा परी ओखण जावंक जाय आसलो आनी म्हटल्या त्यो वस्तू तांणी देखलो आनी केदींच देवाक दबावची न्हय वो कसलीच भिरांत तांकां आसोंक. पूण पळय कितें जालें, ती आतां भायर अरण्यांत आसात आनी देवान मुद्दम करून तांकां रेड सी दर्याशी पावयले. बायबल म्हणटा एक रस्तो आसलो जो लागीं आसलो ते वाटेन ताच्यान तांकां व्हरोंक जाताली, ज्या वरवीं ती रेड सीच्या दुसऱ्या बाजूक पावपाची. पूण जेन्ना ती आजूर झुजूंक तयार नासली, म्हत्वाची वस्त आसा, ताणें तांकां सारकीच रेड सी दर्या मुखार व्हेली. जेन्ना तांणी पाटी वोन पळयलें इजिप्तची फौज तांच्या फाटल्यान येताली. हाका म्हणटात दर्या आनी देंवचाराचें मोदें उरप. एके भाशेन म्हटलेल्या परी त्यो आमकां सदांच सोंप्या मार्गार व्हरोना. देखूनच जायते फावटी आमच्या जिवितान आमकां सजमना कितें घडटा तें आनी आमकां उन्नीच जाल्ली दिसता. आनी आमी जाणा देव तो देव आनी जेरूल ताका सोंपो मार्ग मेळपाचो तो कोत्ता तें करूंक. आनी तरूय अशें दिसता की जिवितांत सगळें कठीण आसा. बरें तो ताका बासलेल्या देशांत व्हरता, पूण तो जाणा असलो की ती थंयसर पावल्या उपरांत पासून तांकां तरूय दुस्मान आसतले आनी ती तयार नासली त्या दुस्मानांक फुडो करूंक. तूं चिंताय हांव मिनिस्ट्रीन आसा म्हूण म्हाका दुस्मान ना म्हूण? आयज राती हांगा लोक आसा जांकां आवडटा जावंक मागण्याचे वडील तुज्या इगोर्जेन. तुका प्रवचन करूंक आवडटा, तुका तुजो स्वताचो धंदो करूंक आवडटा, वेगवेगळ्यो वस्तू आसात ज्यो आमकां जाय,
पूण तुवें सजमोंक जाय की नवी स्थिती म्हणजे नवो देंवचार. देखून कसलीय उदरगत मागूंक आनी ताचो फुडो करूंक तयार जायना जावंक तुज्या सांगाता तुका मूर्पण मागून घेतल्यो. आतां येवं नकलो आसली जेन्ना देवान म्हाका आपयलें हांव कोत्ता तें करूंक. आनी आमी शिकचें पडलें जशें आमी सगळींच शिकोंक जाय की देंवचार आमकां व्हडलो येवकार दिवपाक ना की तें निश्चय केला सारवाक जावच्याक. कित्याक आमी निश्चय केलो पवित्र आत्म्यान भरोवंक, कित्याक आमी निश्चय केलो धावो वांटो दिवंक, कित्याक आमी निश्चय केला आपस्वार्थी आनी स्वताचे चिंतपाचें सोडूंक आनी खरेपण एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक आनी दुसऱ्याक आशिर्वाद जावंक. खंयच्याय वेळार जेन्ना आमी कसली तरी मुखायली उदरगत कोत्तात, खंयच्याय वेळार जेन्ना आमी कसली तरी मुखायली उदरगत कोत्तात, आतां म्हजें आयकात, खंयच्याय वेळार जेन्ना आमी कसली तरी मुखायली उदरगत कोत्तात, सैतान आमचे विरोधी एक पावल घेता पळोवंक आमी परत आमचे धोलीन घुसतात जाल्यार. देखून तुवें शिकोंक जाय नीट उबो रावन म्हणूंक सो देव म्हज्या सांगाताक आसा, म्हजे विरोध कोण आसूं येता. सो देव म्हज्या बाजू आसा, हांवें कोणाक भिवपाचें कोणाक. आनी केन्नाय तुवें तयार जावंक जाय नीट उबो रावंक आनी केन्नाय वेळ पावल्यार पासून सोंसून तूं जाणूय म्हजें नांव ओगडायचें पडलें त्या लोकां फुडल्यार जांकां हांव वखद आनी म्हाका करूंक मेळच्याक जें हांव कोत्तां. म्हाका म्हजी इगोर्जेंतलें भायर घातलां, म्हजें इश्ट पयस जालें, कित्याक 25-30 वर्सां फाटीं हांव कोत्तां ते बायलो कोरी नासल्यो. सदांच देव आतांय सोयरीकोट जोडूंक तुज्या सैंबाक मानता अशें ना, पूण शेवटाक ताचें फळ मेवता. पूण जेरूल शेवटाक ताचें फळ मेवता. तुजें निर्मण सान्नी नाका. देवान तुका निर्मिला तें सान्नी नाका फकत त्या वेळार तुका सुसेगाद आसोंक जाय म्हूण, फकत तुका सुसोग जाय म्हूण. कित्याक जर तूं तुजे कुडीक सुसोग मेवलो तर तुजी उर्बा जेरूल निराशी जातली. पूण देवा वांगडा तूं सगळी वाट चलत कांय वेळाक तुजी कूड मातशी सुसेगाद आसची ना, पूण तुजे भितर शांती आनी आनंद आसतलो जे सगळ्याक इनवड. कांयच ना, कांयच ना, कांयच ना, कांयच ना, कांयच ना, कांयच ना. देवाचें वळखी परस बरें आनी जाणा जावंक तूं सारकें मोदें आसा म्हूण देवाचे येवजणेंत तुज्या जिवितान. तुजे लागीं आसा ताचे परस अदीक बरें कांयच तितलें आसचें ना. तें जुट्टी परस उंच स्थान तुका मेळपाक ना. तुज्या जिवितान ताचेकीन बरो मनीस केदींच येवचो ना. देवा भाशेन आमकां कोणाकूच दादोशी करी नजो. तर हांगा इस्रायल लोक एक आगोड परिस्थितीन आसले, एक कठीण परिस्थितीन थान दुसरे वायट परिस्थितीन पावलेले. तांणी रेड सी सोमदीर देखलो, फाटल्यान तांणी इजिप्ताचे लस्कर देखले, इजिप्ताचे लस्कर, आनी तांणी येवजिल्लें आयल न्ही ते वाटेन पोत्ती वचोंक. चुचुरे ती अदीक बरी आसपाची आदी आसली थंय परत धांव मारलेली तांकां संवय जाल्ली त्या जुलमाची, पूण न्हंय मुखार आसा त्या अदृश्टाची. हजारांनी लोक आसा जो कठीण परिस्थितीन रावता, कित्याक नकलो ताची तांकां भिरांत आसा. आमकां बदलपाक रोचल्यांत, देवान आमकां जिन्सावार करूंक रोचल्यांत, ताजें करूंक, नवें करूंक. आमकां ताची आवड, आमकां तें जाय, पूण आमकां ताची भिरांत दिसता. बदलपाचे भिरांतेचेर जैत व्हरूंक जाय. फकत तुवें ह्या आदी कांय करूंक ना म्हूण हाची म्हणून न्हय, ती वस्त बरी न्हय म्हूण. तर म्हाका जाय तुवें नियालूंक जे परिस्थितीन ती आसली, फकत नियाल तुजे मुखार तो रेड सीचो सोमिंदर, इजिप्टान तें लस्कर तुज्या फाटल्यान, तूं इजिप्टाच्या गोंडोलान भायर सरला, इतली वर्सां तूं गुलाम आसलो. वर्स 13 मोइसेसान लोकांक म्हणलें, भिये नाकात, थीर रावात आनी पोले दोनयाची सोडवण जो आयज तुजे खातीर कोत्तलो. कित्याक ज्या इजिप्तकारांक तुमी आयज पळयलात ते तुमकां परत दिसती पडचे नात. थीर रावात आनी देवाची सोडवण पळयात. भिरांत त्या उतराचो अर्थ धांवोंक वो पोलापाल करूंक. तर जेन्ना आमी भिरांतीक पाल दितात, आमी सदांच फुडो करच्या सुवातेर कितें आसा थंयच्यान धांव मारतात. देवाक जाय आसलें तांणी नकलो ते सुवातेर वचोंक.
देवाक जाय आसले ती गुलामपणाची सारकीच वाजोंक किती मुनोंक तयार आसूंक सो आतां रेड सीच्या सोमदिरान बुडोन मेल्यार पासून आमी थंय आसली परत गेल्या परस अदीक बरें जातलें. देवाक जाय आसले ती बोलिश्ट आनी काळजीदार आसोनी ताका जाय आमी बोलिश्ट आनी काळजीदार जावंक आनी ताणें म्हणलें थीर रावात. म्हाका दिसता तें एक म्हत्वाचें सांगणें कित्याक जेन्ना भिरांतीची भावना आमचे जोईत व्हरतात आनी आमचें मन एका पाटल्यान एक वस्त उगडास कोत्ता पयली वस्त जी आमी करूंक जाय ती थीर रावंक आनी भावार्थांतली भायर सरोंक तुज्या तकलेंतले भायर सरोंक आनी तुज्या काळजाक तपासूंक पळोवंक आनी म्हणूंक देव हे परिस्थितीन कितें म्हणटा. आनी घडयेक तुमी कांय जाणां ह्या वेळेर तुमच्या जिवितांत त्या स्थितीर आसात. घडयेक तूं कांय टॅलिव्हिजनार पळयतात ह्या वेळेर तुज्या जिवितांत तूं ते सुवातेर आसा आनी तुका दिसता तूं दोरी आनी देंवचारा मोदें आसा म्हणून तुका दिसता तूं इजिप्टाच्या लस्कर आनी रेड सी सोमदिरा मोदें आसा आनी सगळी तुजी भावना अशी तशी पडटा आनी तुजें मन अशें तशें पडटा आनी तूं तुज्या सगळ्या इश्टांक आपयता जी नकळत आपूण कितें कोत्ता तें आनी तांकां विचारल्यार तुवें कितें करचें तें कसली बेकार वस्ती बरें हांवें कितें करचें तें बरें हांवें कितें करचें तुवें तांकां देखल्यार ती पासून नकळत ती कितें कोत्तात तें गरज आमी देवा कडल्यान इल्ली बुद्धी घेवंक आमी थीर रावंक गरज देवा कडल्यान उतर आयकोंक आनी मागीर देव आमकां कर म्हणटा तें करूंक आनी आमकां दिसतलें सोडवण देवाची जो आमचे खातीर कोत्तलो आमचे खातीर. वर्स 15 म्हणटा तुज्यान मोइसेसाक म्हणलें तूं कित्याक म्हाका उलो मारता आनी म्हाका हो बाग आवडटा. इस्रायलचे पुता धुवांक सांग मुखार वच म्हूण आनी तूं हें जाणय तेंच उतर देवाचें आयज रातीक तुका मुखार वच मुखार वचात मुखार वचात पाटी पोले नाकात पाटी वचो नाकात पाटी धांवो नाकात पोल काडी नाकात मुखार वचात. जर तुवें निश्चय केला कितें करूंक आनी मार कोटीन आनी कडक आसा मुखार वच मनाची अवस्था सारकी दवर. हांव परवा करिना कितें आगोड तें हांव कोत्तेली देवान म्हाका सांगला कर म्हूण परवा ना कितलो वेळ लागला हांव कोत्तेली जे देवान म्हाका कर म्हूण सांगला परवा ना कितलो खर्च जायत म्हूण हांव कोत्तेली जे देवान म्हाका कर म्हूण सांगला. हांव आयज राती तुमकां विनंती कोत्ता देवा थंय सगळी वाट वचोंक उपकार करून सोदी नाका सांदी नाका. जरी तुका दिसल्यार पासून की तुज्या मुखार रेड सी सोमदीर आसा आनी तुज्या पाटल्यान इजिप्तकारी फौज हांव विनंती कोत्ता तुवें सोडूंक दिवंक फावना पूण जोरान मुखार वचोंक जावच्याक जें कितें देवाक जाय तुवें जाल्लें तो कर म्हणटा तितलें सगळें तूं कर. तुका मेवोंक शकता सगळें जें ताका जाय तुजें कोडें आसलोलें कोण पूण बरी वाकानी करात देवाक आमेन. ना 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 सोडून दिनाका. म्हजे भितर कितली भिरांत कितलो गोंडोल आनी कितले वादोल आसलें आनी आतां अशींच हांव इतली शांत आसा आनी म्हाका आनंद आसा. म्हज्या जिविताचो दर एक दीस हांव आनंदान सांगता खंय आसा तें म्हाका जबर पडलेलें ना. म्हाका आनंद भोगता थंय हांव थंय बसोन हांव फकत चिंता हांव कितली शांत आसली ती हांगा पावोंक आनी असल्या गोंडलान हांव पडलेली ती म्हजें कोण पूण आसा जो उपगोला गोंडोलान आनी भिरांत आनी खोंती आनी दास्ती विशीं आनी जिन्सावार धुमाला आनी असुरक्षताय जें सगळें सांगाता चलता बरें म्हाका तुका सांगूंक जाय देव मनशाचें वटपण पळयना. हे देव म्हाकाच वो थोडो भोव आसा तांकां करिना. देवाची भासावणी कोण खोशी दाखयता तांकां न्हय न्हय फकत कोणाक भासावण्यो फावो जातली पूण जो कोण कोत्तलो जे देवाक जाय आमी केल्ले ती भासावणी फावो जावंक आनी देवाक जाय आमी वस्तू केल्ल्यो पूण बरी खबर ती तुवें तुज्या बोलान करची गरज ना. कित्याक कितेंय जें तो तुका कर म्हणटा तो तुका बॉल दितलो तें करूंक तूं थंय तान पळोवन वचो ना जाल्यार. वाचूया फुडारी चॅप्टर 7 वर्स 2. हे कोणाक पूण दिसता जायत की तांणे तांच्या जिवितान गरज पडटली म्हूण. गरज तूं हांगा थोडीच पावटी आयला आसत आनी तूं चिंता इश्ट हांवें सुमान बोर येवजण करूंक जाय आसली हांगा येवंक कित्याक येवजण बदली नाय आनी परत फाल्यां सकाळीं हांगा कित्याक येना.
तू म्हणशी बरें पूण म्हाका कामाक वचूंक जाय बरें गोडेक तुका एक दिसाची सुट्टी घेवंक आपूण दुवें ना जाल्यार दुवें म्हणू नाका आनी लोक आसा जो एक मूर्खपणी करता ती आपूण दुवेंत आसा म्हूण फोट मारतली एका क्रिस्तांवाच्या कॉन्फरन्साक वचोंक केन्ना म्हाका दिसता लोकांक घोट धरूंक हालोवंक तांच्यान कितें दिल आसा तें जोडूंक पूण तूं जाणय जर तुजेन एक दीस सुटी घेवं येता तूं म्हणशी वो एक दीस सुटी घे आनी अस्तोराचें प्रवचन आयकोंक तूं जाणय कितें तूं आनीक देव तुज्या जिवितान घेवंक भिकोंक ना आनी म्हाका दिसता तुका आनीक एक पावटी त्या पर्वता भोंवतणी वेचें पडटलें तूं कबूल जाय सोर साद्यापणी करूंक जें तुवें करूंक जाय पळय तें फुडारी 7 आमी एक उमेदीची स्थिती देखतात गिडियन आनी ताचे सांगता आसलेलो लोक एका व्हडल्या झुजाक फुडो करूंक आसले आनी गिडियना सांगता आसले 32,000 सोल्दाद पूण वेर्स 2 हातून दोनयान ताका म्हणलें दोनयान गिडियनाक म्हणलें मिडियन लोकांक तुज्या खाला घालूंक तुज्या वांगडा चड लोक आसा म्हाका दिसता चोर तूं तयार जाता झुजोंक वचोंक जाल्यार जितले उदीक सोल्दाद तुजे लागीं आसात तितलो तूं कशीत पूण दोनयान म्हणलें ना तुजे लागीं चड सोल्दाद आसात हें झूज जिकोंक आतां देवान अशें कित्याक केलें बरें पयले सुवातेर जेन्ना ते जिखले ताका जाय आसलें तांणी जाणो जावंक ते ताका लागून जिखले म्हूण न्हय ताचे कडेन चड सोल्दाद आसले म्हूण आनी हो सगळो निरो प्रवचनान सांगून जो सांगूंक खरेंच वालोराचो पूण म्हाका आनीक थोड्यो वस्तू म्हणूंक जाय पूण पयली वस्त देवान ताका म्हणली ती पयली वस्त जी म्हाका जाय तुवें केली ती कोण भियेता ताका कुशीन काडूंक तुजो एक जमो भिवकुटांचो घेवन तुज्यान कांय प्राप्त करूंक जायना इतली वर्सां ह्या मिनिस्ट्रीन लोकां सांगाता वावुरता भियेता आनी सुरक्षीत नात असल्या मनशा बरोबर काम करूंक उपगोवन हाडपाचें तें तुका उपगोवन हाडटा कित्याक तूं तांकां बोगोर बोगोर लोटूंक तोसवीत कोत्ता तांकां लोटूंक कोत्ता कित्याक तुका जाय तें काम करूंक सोयग मेलच्याक तो ताणें म्हणलें पयली वस्त जी म्हाका जाय तुवें केल्ली सगळी जी भिवकिटी आसा तांकां कुशीन काड आतां गोमतीचें खबर 32,000 22,000 भिवकुटे आसले तो एक बरो आंकडो न्हय आनी जर आमच्यान हो एक नमुनो कसो धरूंक जाल्यार जेरूल आमकां गमतलें की आमकां सगळ्यांक गरज एक बरो निरोप आयकोंक भिरांत पयस दवरच्या विशीं कुडीक वर्साक साबार पावटी कित्याक भिरांत एक मुखेली वस्त जो सैतान उजार कोत्ता लोकांक ताब्यान दवरूंक आतां जायते वायट रुपाचे राक्षस आसात जांकां जायते वावर दिला पूण भिरांत जावन आसा मुखेली वस्त जी दुस्मान उजार कोत्ता आनी हांवें आदीं म्हटलां ते परी म्हाका जाय तुवें हें सजमोंक देवाक जाय आमी सोत मानूंक आनी फकत सोत मानूंक कितेंय जें दिसो सोत मानूंक कितलो वेळ ताका लागूं ताका जाय आमी आमचो भावार्थ ताचेर देंवलोलो भावार्थ नासतना आमच्यान देवाक खोशी करिनेचो आतां जेन्ना आमी भावार्थ आसा आनी भावार्थ केन्नाय हांसपाचें दिसता म्हणजे हांव म्हणूंक सोदतां आमी सोत मानता देवान कितें सैमान आसा तें करूंक अशक्य दिसता भावार्थ सदांच दार उकोडटा देवाक वावरूंक तोर पावटी तूं खरेंच कोणा पासत भावार्थान मागणें कोत्ताय तूं उकोडटाय दार देवाक तोच वीत करूंक कितें पूण तांच्या जिवितान करूंक आतां सोत तोरूय तांणी देवाक तें करूंक सोडूंक जाय पूण खरोच तुवें मागणें करूंक लोकांक जांकां आगोडाय आसात त्या लोकांक मागणें करूंक जो स्वता मागणें करूंक नकलो आनी सांडल्यात त्या लोकांक मागणें करूंक आनी त्या लोकांक जांचो गरजो शार्ती पावूंक ना कारण खूब लोक आसा संवसारान जे नकलो स्वता पासत कितें मागूंक तें आनी ती मिनिस्ट्री दुसऱ्या पासत मागणें करूंक चड मातशा ती कित्याक दर एक पावटी तूं कितें खोलायेन करशी तर देवाक सोयोग मेवता एक ल्हान दार उकडूंक तांतलें तोच बीत करूंक कोणाच्याय जिवितान ना तो वावर करूंक ती नकलोत म्हूण कशें खूद दार उकडूंक भिरांत तर सैतानाचे वायट तालनी भावार्था विशीं जेन्ना आमी भियेता न्ही सैतान म्हणटा तें ओदीक सोत मानता आनी न्हय देव म्हणटा तें आनी तें करूंक नाका आमकां जाय देवाक दार उकडूंक वावरूंक
आमच्या जिवितान एक जेजू क्रिस्तान चड मानपी ताची मनाची अवस्था भिरांती सवय एकूच आसतलें ती मनाची अवस्था जावंक जाय. हांव भिवची ना. हांव भिवची ना ना. आनी जर तुका भिरांती विशीं प्रश्न आसा म्हाका तुका आव्हान दिवंक जाय दिसाक 100 पावटी व्हडल्यान म्हणूंक. आनी ते 2 दिसा म्हणत रावंक दिसाक 100 पावटी की तूं वागा इतलो बोलिश्ट म्हूण तुका दिसता. तूं जाणय हांव देव म्हणटा तें व्हडल्यान म्हणून कित्याक उत्तेजन दिवता. कित्याक तूं स्वता कितें म्हणटा तें ओदीक आयकता दुसरी तुका कितें म्हणटा ताचे परस. म्हज्या नागा उबें रावन तुमकां म्हणूं येता तुवें भिवंक फावना. आनी तूं म्हाका सत मानता पूण तुवें सुरवात केल्यार दिसाक 100 पावटी म्हणूंक हांव भिवची ना. दर एक पावटी तूं म्हणटोस तुका आनीक आनी आनीक आनी आनीक आनी आनीक घोटाय मेवतली. देवा बरोबर कबलात करूंक शीक. सुरू कर म्हणूंक देव म्हणटा तें आनी बंद कर म्हणूंक देंवचार म्हणटा तें. तुमचे भुमिके परस म्हजें प्रवचन बरें जाता. आतां कांय ग्रांथ आसात जाची आमकां चड वळख आसा. रोमकारांक 8:31 म्हणटा देव तर आमचे वाटेन आसा आमचे आड कोण आसत. सर्वेस्पर म्हजे बाजूक आसा कसली भिरांत. इश्टा तुवें हो ग्रांथ म्हणटा सगळीं ताल्यो मारतात वय. आमकां ताची गितां गावंक बरें लागतात पूण त्या विशीं आमच्यान 1 मिनीट नियाल करूंक जायत. सो त्यो आमचे वाटेन आसा. आमी खंयच्याय साद्या मनशाची खबर करिना. साद्या मनशाची. सो देव म्हज्या वाटेन आसा. म्हजे आड कोण आसत गाय हातून कसली बरी अंतोर आसूयात. तूं जाणय बायबलीन आमकां खुबशीं कारणां दिल्यांत आनी आमी कित्याक भिरांती विणे जिवंक जाय ती. तूं जाणय तुका 20 कारण मेवतली कित्याक आमी भिवंक जाय ती. साद्याक एक आसा भिये नाका कित्याक हांव तुजे सांगाता आसा. तेंच तें भिये नाका कित्याक हांव तुज्या सांगाताक आसा. हांव तुका आसा. हांव तुजो मोग कोत्ता. हें थोडींच आसा. बरें म्हज्यान कांय करिना जो म्हाका अशींच भिरांत दिसता. बरें हें तुवें सजमोंक जाय. तुका भिरांत दिसो येता आनी तोरी तूं भिये नाका. हें तूं सजमताय. हें तूं सजमत जाल्यार तुजें जिवीत बदलूंक जाता. तुज्यान भियों येता आनी तोरी भियोंक जायना कित्याक जें आमकां दिसता तें आमचे कुडीन आसा. आमी कोण ती आमच्या परत जोलोम घेतलेल्या उर्बेन आसा. आनी देव म्हणटा हांवें तुका भिरांतीची उर्बा दिवंक ना पूण मोग आनी शक्ती आनी थीर मनाची. हांव भियोवपाक ना. आनी तुमी कांय जाणांनी घडयेक भिरांतीक तुजें जिवीत चलोवपाक दिलां आनी त्या खातीर तुवें निमित्तां केलां. वय हांव अशींच लोसतां. तें म्हजें व्यक्तित्व ना तो देंवचार. आनी तो देवान तुज्या जिविताक येवजोन दवरल्या ती विबडांक तोजवीत कोत्ता. आनी जरी देवान म्हळ्यार भिये नाका जाल्यार भिरांतीक तुजें ताबो दवरिनासतना तुज्यान जिवंक जाता. म्हाका तुजें व्यक्तित्वपणाचें पळोवंक ना वा तूं कितली लोचता तें. गरज ना तुवें भिरांतीन जिवंक. आमेन. तुका कित्याचीच वा कोणाचीच भिरांत आसोंक नाका. स्तोत्र 118 सर्वेस्पर म्हज्या बाजूक आसा तर कसली भिरांत. देव जर आमचे वाटेन आसा आमचे आड कोण आसत. सो आमी खरेंच सजमत देव आमचो कितलो मोग कोत्ता तो जाल्यार आमच्यान दुबाव विरेत जाणा जावंक शकता की आमी भिरांतीन जेवपाची गरज ना म्हूण. 2 तिमोथेकारांक 1:7 म्हणटा कित्याक देवान आमकां दिला तो आत्मो बेजूट करिना पूण देवाचो आत्मो आमकां घोटायेन मोगान आनी थीर गिन्यानान भोगता.
जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्यांक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायल्ड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरीबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हांजेल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.